जमल्या सम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावन प्रणामर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आस तुका हर्षिता दया माया तुझी नियता पाखीनी बोगस माता आदर करपा बेसावाशेता जमल्या सम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावन प्रणमर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. मोगाच्या भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकडेच्या 26व्या आयताराच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सगळो आस करून तांचे बसोत आमी विशेश करून मागया. तशेंच फाटल्या दिसांनी सम्या जेजून आमकां बरो पावस फावो केला. फुडल्या दिसांनी फावो जावं दी, उदकाचे सगळे समस्ये परिहार जावं दीत म्हणून विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया. हे संदर्भार अर्गामी स्थिता फबियनी जेस्से मेंडोन सादो कतार हे सर्विरे बसोत मागया. आम समेस्त बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सगळो आस घडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावंक आमी सांगाता जमल्याव. आयची देवस्तुती आमकां खालतेपण आनी विधेयपण शिकयता. आमी पातक वळखून मौन बदलून बापा सरशी पाटी आयल्यार तूं आमकां मोगान वेंगता आनी नव्या जिविताची वाट दाखयता. देखून आमी जेजू परी कालती जावंक आनी उतरां बराबर करण्यानी आमचो बावर्त दाखोवंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा मागया. मगळ भाव भयणींनो, उतरां करण्यानी बावर्ती जिवीत व्यक्त करूंक देवा स्वाधार कृपा मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान फवती भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. पातकी जिविता पाठ करता तो देवाची बेसांवां जोडता म्हणलो संदेश आयची वाचपां आमकां दितात. पातकी जिवितांत अलग रावूंक सुमयेचो मोग करूंक सुमयेचो पाटलाव करूंक ताची कृपा मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सम्या जेजू तुजें उतर पातकांतावन पयस रावूंक आपोवणें दिता. पूण ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ले खातीर पश्चातापवता हांव दुगदान बक्षाने मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मगळ जेजू तूं सत, तूं जिवीत, तूं वाट. सतसो पटलव कर्ण जिविताची वाट सांडून पातकान पडल्यान सोम्या पश्चातापोवन बोगसणे मागोवन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सोम्या तूं पातक मात्र सांडून हर घडयेन हर एक जिवितान तूं पवित्र जावन जेलोय, मनशा सारको तूं जेलोय. पातक मात्र तुवें सांडलें.
आमी पदकांत जल्मल्या पदकांत समोर कुशी व्हरता हांव देखून तुका आमी दुखयलेले आसा सोम्या पश्चातापान बक्षणे मगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वे आमचे तुझी काकूळट सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा 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 देवा उसगी आणि शक्ती दजई सोसरी सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर तू बापाच्या बुजा बोसा आमचे मागणे मानून घे तिथं पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एगडी बोर्डोळे दापी आमच्या घर सांगाती ते समा खातीर हिरेद्यां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसला तांच्या खातीर मध्यम मुखांतरंग सरमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर भाव भयणी खातीर प्रती रितीन हांतुरणारा 7 पिढी आसता 7 इगर्जे वसूंक जायना तस जाल्यार सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागे सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजे अगणित पदवी भोव कर्ण पातक्यांची दया करून आनी तांकां मोक्षाण दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्यां सदां कनवड्यान वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळसान अत्रेगून सर्गीचें सुख आमी जोडीशें कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रास वर्स लयता ससनाच्या ससना एजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें न्हय इज्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय नितिवंत मनीस आपलें नितिवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाट केल्या देखून तो परस जियेतलो तो मरचो ना देवाचें उतर हें देवाचे केलेले थैसो उगडास कर सर्वेश्वरा तुवें
दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेश्वरा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेश्वरा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तूंच म्हजो दारो. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेश्वरा. उगडास कर सर्वेश्वरा. सुरवेरतावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदींच विसरूं नाका. पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेश्वरा. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेश्वरा. सान पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचता. बाबा भयणीनो, जर क्रिस्तांतय कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगात हांव येता तें उत्तेजन तुमचें तें कांय आसा. जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवच्यो आसा वा एकामेकाच्या मैपासान आनीक कनवळेन तुमी भरल्यात तर एकल्याच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडोवन वा पकड दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास बरी म्हण तुमी लेखा. तुमचो संत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समान संपन्नात तो लब्धोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली. भागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगट जय म्हण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी. देवाचे उतार हे देवाचे ओडपकार. Alleluia, 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 alleluia. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सगळे आसो भगवान मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया प्रधान याजकांक आनी सुदेवांच्या मलगड्यांक जेजून म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक दोग पूत असले. तो आपल्या पयल्या पुता ससी येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून ताका म्हणल्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुता ससी येवन तशेंच म्हणूंक लागलो. जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापायची कुशी व्हेली. तांणी जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगतां, सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या रासांत दिखतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हण जुवांव आयलो, पूण तुमी ताका सत मानलो ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सत मानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मन बदलून तुमी ताका सत मानलो ना. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देव पवित्र, देव आपट, देवा थंय कसलेंच पातक ना, देवा थंय कसलेंच उणेपण ना, देवा थंय कसलेंच वायट ना. देव संपूर्ण संपूर्ण. पातक फारीकपण वा मरण ताचे थंय ना. देखून हो देव सदांच आमार, देखून हो देव सदांच सत्यवंत, देखून हो देव सर्व सुवातेर, देखून हो देव सर्व सणार. देखून ह्या देवाची स्तुती करता आमी, ह्या देवाक नावाडटा. जेजू क्रिस्त हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता, सैमान तो देव, सैमान तो देव, देव सर्ग संवसाराचो धनी, प्रत्वेचो रचणार आनी सांबाळणार, मनशा कुळाचो दातार, मनशा कुळाचो सोडवंदार, मनशा कुळाची जिवीत, मनशा कुळाचो आदार तो देव. पण त्या समान संपणाक लबदून रावंक ना, सर्गींच्या राजांक बसून रावंक ना. बगार तो मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेतलें. आमचे बरींनी आमच्याकी उण्यापणाचें व्यक्तित्व ताणें घेतलें. आमी घरांत जल्मल्याव तो गोठ्यान जल्मलो, आमी घरांत रावल्याव तो वाटेर रावलो, सुकणार दर्यांत दोणेर न्हिदलो. आमी अशें घरा मांतुळनारान मेल्याव तो भुमी आनी आकाशा मदें कुर्सारूम कळोन मेलो. आमी आमकांच बण बांदतां आनी आमकांच पोंडान न्हिदयतां आनी आमचोच पोंड दुसरो गरयतां, पूण ताका तसोच म्हणलो पोंड मेळोंक ना, भाड्याच्या फोंडान ताका दवरलो. तसली दुर्बळकाय ताची, तसलें कलतेपण. देव तो सैमान देव, पूण त्या समान संपणाक लबदून रावंक ना. गुलाबाचें रूप ताणें घेतलें, पूण एकच संगत, पातक मात्र सांडून उरल्या सगळे गतींत तो मनशा बरी जेलो. पातक मात्र पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें म्हळें देव पवित्र, देव भाग्यवंत, देवा थंय पातक ना. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, सांत पावलो फिलिपिकारांक बरोवन कितें सांगता, कित्याक म्हळ्यार तो जाणा कूड अस्कत, कूड मातयेची, कूड अस्कत. आनी अस्कत कुडींत केदाळाय अस्कत काय चड आसा, अस्कत काय. पूण अस्कत कुडीन ती जैते जावचें व्हरतें. अस्कत कुडीन ती देखून पळया, जेजूक ताळण्यो आयल्यो येवंक ना म्हण न्ही. अरण्यांत 40 दीस मागणे उपास करतना ताका ताळण्यो आयल्यो. देवसारान ताका नाडलें, ताका भूक लागली. आमकां थोडे पटी जिंजवार रावल्या वेळार मस्त भूक लागता न्ही. त्या दिसा तरणी तोराय जातात, तरण्यो चिंचोय जातात, आंबोटी जाता, तिकी जाता, आनी समापिकनांतल्यो काजूय जातात. त्या दिसा आमकां कांय म्हूण भोगता,
कांयांक काडून बघता थोडे फावटी आमी खाय ना उपास आसा जिंजवार आसा म्हाका पलपणस नाका म्हाका आंबे नाकात म्हाका काजू नाकात म्हूण पयस रावता हांव थोडे फावटी खावन सोडटा हांव मागीर म्हणटा ओ जिंजवार गुत्तू नातलें म्हणटा हांव गुत्तू नासतना केल्यार वडणी आबा कालें जालें तें कळीत नातलेलें पातक म्हणटा हांव आनी पुसून काडटा हांव आमी आमकां समाधान करता हांव कित्याक म्हळ्यार ही कूड असकत आनी अस्कत कुडींत थोडे फावटी निसरून पडटाना आमी आमकां सुदारसिता हांव म्हणटा ओके चलताय मनीस अस्कत कूड अस्कत चलता कुमसार आसा जायत न्ही पदऱ्या बसतात थंय बसून आसतात कित्याक पदऱ्या बागी काम जायचें देखून तुमकांय कुमसार जावंक पुरसोत जायचें जाया नो प्रॉब्लेम कूड अस्कत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण हें अस्कूट कुडीन जायतें व्हरून सोडचें पळय जेजूक थाळण्यो येयल्यो आनी थाळण्यो येता आसतना तो बुलोवंक ना कित्याक ताका अधिकार आशिल्लो ताका ताची सैम जाणा आशिल्लो आनी तो पवित्र म्हण तो जाणा आनी ती पवित्राय ताणें होगडावंक सोडली ना देवाक लजेक घालूंक ताका बरें दिसलें ना देवाक लजेक घालूंक ताका बरें दिसलें ना देखून ताणें कसल्याच ताळण्याक तो बुल्लो ना मरोंक वेताना निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा फुडें घडोवंक आसचें सगळें दृश्य ताका दिसलें ताका ते जरबदाचे मार त्या कांट्याचो मुकुट त्यो कोटो त्यो मुठी आनी तो बरादी खुरीस त्या खुर्साचे 3 खिळ्यांचे घाई हे सगळें चिंतून तो सगळो रगत गामेलो करचेंगी नाका सोंसचेंगी नाका बुडली ताडी वडी ताच्या कुडी भितर येवंक सुरू जाल्यो ह्या वेळार तो एकच उतर सांगता 7 दीस जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार 7 दीस जाल्यार ही मनशाची अस्कत काय मनशाचें उणेंपण मनशाच्या कुडीचें एक अस्कत काय पूण तो म्हणटा आत्मीक बळान म्हणटा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी म्हजी खुशी न्ही बघा तुजी खुशी पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजून म्हणलें आसा कूड अस्कत न्ही आत्मो तयार आसा खरें आत्मो तयार आसा खरें सिसांग म्हणलें तुमी मागसय म्हणटात सगळो रात जागे रावचें म्हणटात आत्म्याची खुशी आत्मो तयार आसा पूण कूड अस्कत ह्या अस्कत कुडींत देवाची कुरपेन बळवंतकाय जोडची गरज आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता फिलिपीकारांक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बोवा पुरब्यान सांगता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अस्कत सैमाचे पूण त्या अस्कत कांयत आमी आसूंक नजो आमी बळवंत जाय देवाच्या कुरपेन वाडत वचूं जाय देखून आमच्या पातकी जिविताचें उणेंपण वळखून घे जाय पातके जिविताक पाठ करी जाय देवाची दया जोडून घे जाय म्हणलें सत आयच्या किर्तनांत आमी आयकता तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा आदावन थावन अजून पर्यंत देवान ह्या संवसाराचेर दया दाखयली आदावचेर दाखयली कायनाचेर दाखयली अब्रामाचेर दाखयली इजाक जाकोब ताच्या संततेचेर दाखयली इस्रायल परजेचेर दाखयली आमा हर एकल्या मनशांचेर ताणें दया दाखयली देखून हो किर्तनगण म्हणटा तुवें निरंतर दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर आनी म्हजी काकूळट कर आनी ती दया म्हाकाय देवय हांव परिवर्तन जावंक कशें येता हांव मन परिवर्तन जावंक कशें येता हांव बदलावण जावंक कशें येता हांव अस्कतकायेंत रावंक कशें ना म्हजे अस्कतकायेचें मूळ हुमटून उडोवंक कशें येता आनी हांव परिवर्तन जावं बरो जावंक कशें येता देखून तुज्या दयेचो उगडास कर ती दया म्हाका दी आनी म्हाका परिवर्तन कर एक बरो मनीस जावंक आदार दी म्हणून किर्तनगार मागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत पळया खोटो मनीस आपलें खोटेंपण सांडून न्यायनितीन चलता तो आपलो जीव वाचयता आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो पळया खंडीत वय म्हज्या मोगाच्या ह्याच खातीर जेजू आयलो ताणें म्हळें हांव आयला पातक्यांक पोवपाक येवंतांक न्ही तुमची पातकी जी निसांडा बरी खबर सत्मना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां हांव आयलां पातक्यांक पोवपाक येवंतांक न्ही तुमची पातकी जी निसांडा कोण पळय खोटो मनीस कोण पळय पातकी मनीस आपलें खोटेपण वळखून तें सांडटा आनी न्यायनितीन जियेता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता आनी आपल्या केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो जियेतलो
प्रद्वारी स्त्री सीमा फॉरिजेवाच्या घरा येयली बरो दाखलो तेंगी हां खोटेपणाची करणी आदारतानाच तिका धरलें फातरावन जिवेशी मारचें निर्णय जावन जायते फातरांचे मार तिणें केल्ले पूण जेजून तिका वसूंक सोडलें वसूंक सोडलें आनी तित स्त्री फाटीं येयली जेजू लागीं रडली दुखांनी जेजूचे पांय भिजयले केंसांनी पुसले उमो दिलो पळया आनी सांगलें पातकी जिविताक संपूर्ण पाठ करता तुजो मोग करता तुजी पाटलाव करता तुजी सेवा करता जीव आसता पर्यंत तुका मात्र हांव सांडची ना देखून पातकी जिवीत सांडून न्यायनितीन नवें जिवीत जिवंक सरलेली ती जावंक पडली भाग्यवंत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिवंक सकली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सुवातेन ती जेजू अशेंच सांगता हांगासर दोगां पुतांची एक दाखलो तो दिता दोगां पुतांचो दाखलो एक व्हडलो पूत आनी एक धाकटो पूत कितें म्हणटा व्हडल्या पुताक वचून कितें कर वचून आपल्या पुताक तो म्हणलो दाखव म्हळ्यान काम कर वचून काम कर दाखव म्हळ्यान व्हडल्या पुताक व्हडलो पूत म्हणलो हांव वचना थोडे फावटी आमकां मुखार राग आसता न्ही हांव वचना हांवें कितें वचोचें तूं वच तुजो दाखव म्हणलो तूं न्ही तूं वच हांव कितें वचोचें म्हाका क्रिकेट खेळूंक वचूंक म्हाका वॉलीबॉल खेळूंक वचा म्हाका शटल मॅच खेळूंक वचा कळ्ळें हांवें कितें वचोचें वच म्हणून फाटीं उलयलो बापायक तो पूण ताचें काळीज बरें अंतस्करण बरें ताचें मन बरें तो उपरांत चिंता बसून हांवें म्हज्या बापायक उलयलें सारकें न्ही म्हज्या बापायक तशी जाप दिनूच आसली न्ही गे दिनूच आसली म्हणून तो पश्चात्ताप पावता आनी बापाय लागीं फाटीं येना पूण तो कामाक खेळोंक वचना तो बापायन सांगलेलें काम करून ताका म्हळ्यार वता पळया आनी एकलो पूत आरे पुता दाखा म्हळ्यार कामाक वच जायत बाबा येता पुरा काम करता हांव कळ्ळें गे तूं येता वचना तो पूण ह्या मनशा थंय दुसऱ्या पुता थंय पश्चात्तापाचें काळीज ना मन परिवर्तन करची चिंतना नांद आपण बापायक भास दिल्या दाखा म्हळ्यार वचो जाय काम करी जाय नंतर बापायक दुखतलें म्हळ्यार भोगप ताचें थंय ना कशें केल्यार जाता आय डोंट केअर म्हणलें चिंता दारूण काळजाचें दारूण मनाचें देखून आमी जायत म्हणटा खरी नासतना रावता आनी पातका कारण जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पातका कारण जाता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी झाडां वतू दुसऱ्या तराचे मनीस जाता जायत करता जायत दिता जायत पूण दिना कोण एकलो मनीस म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणलो फादर म्हजे लागचे एक 3 लाख अर्जंट विचारले अर्जंट एका म्हयन्यान दिता म्हणून आज मुसो दिवनान फादर विचारतना दिता म्हणटा दिवनान कितले पटी विचारलें फादर चक्क दिली चक्क बोन्सां जाली कितले पटी विचारलें दिवनान वय म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो पश्चात्ताप नातलेले मनीस बरें कितें म्हूण कळें नातले मनीस वायटान जियेतले मनीस तांकां पेल्याचें दूख पेल्याची बेजाराय पेल्याचें खत तांकां परवना पेल्याचें दूख तांकां परवना पेल्याची बेजाराय तांकां परवना पेल्याचे कश्ट वळवळे तांकां परवनात ते आपणाचें जिवीत दारूण काळजाचें आपणाचें जिवीत म्हजे खातीर म्हणलें चिंताप पश्चात्ताप ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पयलो पूत एकचपणी तीक्ष्ण जाप दिली ताणें तीक्ष्ण हांव वचना म्हाका जायना तूं जाल्यार वच कोणाक जाल्यार धाड हांव वचना पण तें उतर ताकाच दुखलें ताकाच चिंतूंक लायलें आपणे बापायक तशी जाप दी नजो आसली आपणे बापायक तशें दुखय नजो आसलें आपणे तशें करूंक नजो आसलें देखून तो मन परिवर्तन करता आपलें जिवीत बदलता आनी काम करूंक दाखा म्हळ्यार वता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या सुवातेंत जेजू म्हणटा निमाणे कितें म्हणटा तो म्हणटा मन बदलून
कोणाक म्हणटा शास्त्री फारीजांवाक म्हणटा तुमी म्हाका सत मानलो ना, सुंका घराण्यांनी कलवतांनी ताका सत मानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार ही मन बदलून तुमी ताका सत मानलो ना. जुआंव बावतिस्ताक ताणें कितें केलें? ताणें इतलेंच म्हळें, पातकेची निसंडा बरी खबर जिया, सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. तितलेंच सांगलें. कलवंतां म्हळ्यार प्रद्वारी, प्रॉस्टिट्यूट्स, प्रद्वा ती समेत परिवर्तन जालीं. सुंकागार पातके म्हूण वलायलें परिवर्तन जालें, मन बदलिलें, ताचे लागीं आयलें, पवित्र स्नान घेतलें. आनी तुमी आयकूंक लागल्यात, तुमी पळयलें पूण तुमी मन परिवर्तन करूंक ना. तुमी आयकलें, तुमी मन परिवर्तन करूंक ना. तुमी दारूण जाल्यात, तुमी कान आसून केप्पे जाल्यात, मन परिवर्तन करचें प्रयत्न तुमी करूं ना. देखून तुमी निसायकी मरतल्यात, निसायकी नाश जातल्यात. देवा उजेर तुमी येवचे नात. देवा उजेर उजास वळवळो तुमकां आसतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हणल्यार सत्य देवाचें उतर आयच्या सुवातेन आमकां दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां कितें संदेश आयच्या ह्या चारी वाचपांनी कितें संदेश जावं पुरो पयलें वचप किर्तन, दुसरें वचप सुवार्ता, कितें संदेश कितें? आमी आमचें मन परिवर्तन करीत जाय. देव काकुळदार म्हणलें सत मानून घे जाय. देव खणवळ्ळो म्हणलें सत मानून घे जाय. देव पवित्रताचें थंय फातक ना म्हणलें सत मानून घे जाय. ह्या देवाची पवित्रताय आमी जोडून घे जाय. आमचें मन परिवर्तन करी जाय. पातकीची बितां पाठ करी जाय. बऱ्यांची बी जिये जाय. आनी आमी खंडीत सर्गीच्या राजान जिवंक शकतले. हांव असलेंची बी जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. पान नंबर 4 वा 5 काडा. त्रिएका देवातें आसलो आमचो भावार्थ उक्त्यान तो भावार्थ उक्त्यान तो प्रगट करया. ह्या भावार्थ दिशेन आमी आमची जिवीत रुपीत करूंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेश करून मागया. सांगाता म्हणया, एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी प्रितमेसो, दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू सोर असणार, आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवा सकलो स्पूत तो सर्व कळादी बापातान जल्मला. देवातान देव उसवाडातान उसवाडी, खऱ्या देवातान उपसल्लो करो देव. तो देवातान जल्मला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सैं बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार्थान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मायाची उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंस पिलार तकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीव दत्ता आर्तो, बापानी पुता तावन सत निपसला. बापानी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाते वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पदकाच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास उरवता. आमेन. हो आमचो भावार्थ, हो आख्खे पवित्र सभेचो भावार्थ. ह्या भावार्थाक लागून आमची मागणी, आमची गोरसो, आमची आशा सर्गीच्या त्रिएका देवाक समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, पै सभेच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळच्या आमच्या पापसाहेब, बिस्प, याजक आनी धर्मीक मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्या पाठय. तांच्या आपोवणे बगेनपणान सांबाळून ते कार्यगत करचे बरें म्हूण आनी धैर्य दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमच्या मागण्या आयक. बापा आमची मागणी आयकी. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी हाती घेतलेलीं कामां पंता पावोवंक आनी गरजेवंताच्या समस्यांक तांणी स्पंदन करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयकी. कुटुंबांत वडिलांनी आपली जबाबदारी बऱ्यान सांबाळूंक, तशेंच भुरग्यांनी तांकां काळजावन चलोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयकी. आमच्या युवजना बरो फुडार भुरग्यांक शिकपांत जैत परगांवांत आशिल्ल्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती, रयतांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ, पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयकी. एवकारिस्ताचा मेजा बोवारे आजार जाल्ल्या आमा समेस्तांनी
खालतेपणाची जिणी जेशें आनी बऱ्या करणे आनी एकामेकाची सेवा करचे भाग फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐकी. सांजुता देव समर्पिला फिरगेजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावणटीस आनी दानाचो फळ ह्या तेश्ट मापान तांकां मेळो असो कर. सांगातास ह्या पुणतळार आती धरली सगळीं येवजनां लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. फाटल्या दिसांनी कांय इल्लो पावस आमकां फावूस जाला. मुखल्या दिसांनी जरीसो बरो पावस आमकां फावूस जावं दी आनी मुखांतर फुडें येवंक आसचे उदकाचे समस्या सगळे परिहार जावं दीत म्हूण मागे. कर्नाटकांत कावेरी उदका खातीर तामिळनाडू आनी कर्नाटका मदें जायतो मनस्ताप आसा. जायते प्रतिभटन आमच्या राज्यान चलोवन आसा. अधिकार असलेल्या मनशांनी जतनायन मेटांक काडूंक समाधानाची मेटांक काडूंक ह्या मुखांतर शांतीन हे सगळे समस्या परिहार करूंक जाय आसची जाणवाय तांकां लाभय म्हूण मागे. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. तूं पवित्र भगवंत म्हणलें सत मानून घेवन तुजी दया निरंतर जोडून घेवन छाक आमच्या जिविताचें मन परिवर्तन करना. भगवंत जिवीत जिवन सदांच तुजे सांगाता जिवोवचें भाग आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पांसंको 130. अर्पण दिलं तो स्वीकार कर बापा. स्वीकार कर बापा. आमकां त्रास देता स्वीकार कर बापा. जीवन पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा पामानता तसलें जावं म्हण मागाती. बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमी आमची नेकी अपवित्र बेचारावाक सर्वेस्पो मानून घे. कनवळे आमच्या भोव मोगाळ देवा आमी तुका भेटयता तेंचे तुज्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं देन मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतर वावते जर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सस्ताच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादा जल्मोवन घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस फोटो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका
सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय मग बाबणी नंबो पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता उंड आणि वायन असले जेजूचे मास निर्गसन बदलची बो पवित्र आत्म्याची घडी हे घडी कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता बवरतानी रितीन वाटेली जावया सगळे आमचे जिविताचे समर्पण करया पत्की जिविताच्या परिवर्तनाची वाट धरया बापा खरंच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या कुशेन कस्टमरान ससूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या की तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जारा जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पिटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माये संगती तिचो पती बागे वचूचे बागे धर्मदूता बागे वचूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तुमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूत पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरना पदकी जिवीत पाठ करचें तें मौन परिवर्तन करचें तेणें आमचें तें फावो सावन दी म्हण देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन सुमयेन शिकलेलें मागणें भक्तीन हात उबारून सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां चिंताव तशें आमची पदकां मुगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्न देरवरांतले पिडिशिडेंतले आमकां निवार देवकरुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुजे उदारका कोळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व
आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देण एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी रास वर्सले येताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माये मोग सुगृतो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. तुझ्या विद्रोह स्मकार निर्मेनका सुमया पवित्र. प्लेया इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली. पत्की जिविताक पाट करचें एक नितळ मौन आमचे ते रुसूंक उलो दिता ती. हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर आमचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सोमयादी कांसर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवीक निदांतांकां मोगानी कामचे दी सोमया देणे तुजे. सोमयादी कांसर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवीक निदांतांकां मोगानी कामचे दी सोमया देणे तुजे. सोवोंडोक तुमकां हांव दिता. ससनी जिविताक तुमकां हांव आपयता. येया खाया अमर जाया सर्गीचे माना कांतादो सया. सोमया दिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवीक निदांतांकां मोगानी कामची दी सोमया देणे तुजे. संतायल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तोयला सुमया आमचे थंय तूं राव. तुजे कृपेन आमकां बर तुजे पवित्रताय आमकां दी. आमचें उणेपण वळखून मन परिवर्तन करचें तेणें आमकां फावो कर. तुवें केल्लें सर बरेपणाक अर्गां दिता हांव सुमया. अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगळाप तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया जेजू. सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले निवारलेल्या की फुडें आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सर अपायांतले मरणांत पिडेंतले सर्व वायटांतले अवघडांतले निवारलेल्या की कालच्या रातीची बरी नीत फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर पवित्र उतरान आमची काळजां मनांत दोशी केल्ल्या खातीर पवित्र एवकरिस्त जेवणा मुखांतर आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर फाटल्या दिसांनी बरो पावस फोव केल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर
Ergan tuka sumia Jesu. Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumia. Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumia. Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumia. Ergan ditan Jesu. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu muja kalsa. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu kalsa. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या भौमगाळ बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक व क्रिस्त प्रसाद भोवगणादीक वखद जावं. जशें रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांदूळ आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सरकार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळ्ळो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची शोभे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ಪಾನ್ಸಂಕು 217. सोम्या मी वेता की तुझी गाता, उपकारांस तुझ्या गादिता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या राहून, संदेश तुझो गाजून आदार मागता. तुझे सोम्या ऐकून फाटलो तुजो करता. उतरांक नेन बऱ्या जिणेन बापाक महिमा दिता. उतर तुझे सोम्या ऐक फाटलो तुजो करता. उतरांक नेन बऱ्या जिणेन बापाक महिमा दिता. सोम्या आमी वेता कीर तुजी गाता, उपकारांस तुझ्या गादिता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या राहून, संदेश तुझो गाजून आदर मागता. मोगाळ पुता सोय अवकार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगेन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांतावन तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथाक पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन तुमी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसां आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा
आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.